प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज संक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 विसवूर वोड 52 ते 59 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 52 to 59। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तेन्ना त्या जुदेवांमदे वाड विवाड जालो। ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, अरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे? ह्या पासत जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सोंपें सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सगळें जिवीत सुनोजो। जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सगळें सासणीक जिवीत आसा, आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो। कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवून। म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तीं म्हजें सगळें जियेतात आनी हांव तांचें सगळें जियेतां। जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापाथान हांव जिवीत घेतां, तशेंच म्हाका खातात तीं म्हजेंत हांव जिवीत घेतिली। स्वर्गांतल्यान देंवलो तो उंडो हो, तुमच्या पुर्वजांनी खेलो तसलो उंडो न्हय हो। ती मरून गेली, हो उंडो खावन जियेतात ती सासणाक जिवी आसतली। हे ताणें कफरनाहूमच्या देवस्थानांत शिकोवन दितना म्हणलें। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी ह्या 2 वडीचेर आमी नियाळ करुया। जेजू कितें म्हणटा ह्या 50 आनी 4 वडीन, जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सगळें सासणीक जिवीत आसा, आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलों। कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण। भावणीनो, जेजू आमकां सांगता आयज, जी कोण ताजें मांस खातात आनी ताजें रगत पियेतात तांचें सगळें सासणीक जिवीत आसा। भावणीनो, देवाचें उतर मांस जालें आनी ह्या संवसारांत येयलें, आनी तें मांस जें जालें ताजें नांव जावन आसा जेजू। कित्याक देवाचें उतर सदांकाल देवा कडेन आसलें। जेन्ना देवान हो स्वर्ग आनी संवसार रचलो ताणें फकत हीं उतरां उलयलीं, ताणें जेजूक उलयलो आनी सगळें घडोवन हाडलें। पूण जेन्ना हो वेळ पावलो, देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो। आनी कशे भाशेन धाडलो? आंकवार मोरीच्या कुसव्यान आंज बडो गाब्रिएल येयलो आनी तो आतां आंकवार मोरीशी उलयलो आनी तिका सांगूंक लागलो, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी तूं गर्भेस जातली। आनी तेन्ना बाबणीनो, आंकवार मोरयेन म्हणलें, हांव जावन आसा देवाची चाकून, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें। आनी बाबणीनो, त्याच वेळार जेन्ना मोरयेन वय म्हणलें, तें उतर मांस जालें आनी मोरयेच्या कुसव्यान जेजू जल्मलो। आनी भावणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा, जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सगळें सासणीक जिवीत आसा। हाचो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा, ताजें मांस खावपाक आनी ताजें रगत पिवपाक म्हणजे ताजें उतर। हें उतर जेन्ना आमी खाता, हें उतर आमच्या कानान धरून आमच्या मनाची नडसडणी करता, हें उतर आमी सजमणीक घेवन आमच्या काळजान रिगून दवरता आनी तें उतर आमी पाळटा, तें उतर मांस जाता, तें उतर जेजूचें रगत जाता आमचे भितर। आनी आतां आमकां जें जेजून सांगलां तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता। भावणीनो, जेन्ना जेजू सांगता आमकां, जो कोण ताजें मांस खाता आनी ताजें रगत पियेता ती सासणीक जिवीत जियेतात। सासणीक जिवीत म्हणजे एक संबंद देवाशी। जो कोण देवाचें उतर आयकत आयकत वेता, कित्याक भावार्थ येता देवाचें उतर आयकोन आयकोन। Faith comes by hearing and hearing the word of God. म्हणटच भाव भयणीनो,
जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर आयकपाक म्हणजे आमी देवाचें उतर खाता, जें आमी आमच्या पोटान घालता तें आमच्या तोंडांतल्यान घालता. पूण जेन्ना कोण देवाचें उतर खाता तो आपल्या कानांतल्यान आयकता, तो जेन्ना कानांतल्यान आयकत वेता तो आतां देवाचें उतर खाता. तें उतर आपल्या मनान धरून तें आतां खाळजान रिगून दवरता. तें उतर आतां सजमणी घेवन आतां पवित्र आत्मो तें आमकां भितरल्यान थान जेन्ना आमकां ताची गरज आसा तें आमकां सांगता. आनी जेन्ना आमी तें उतर जें आमकां भितरल्यान थान पवित्र आत्मो आमकां सांगता तें आमी कोत्ता, तें उतर आतां आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक दिता. आतां आमी खरेपणी सासणीक जिवीत जियेता, कित्याक आमचो संबंद आमच्या देवाशी घट आसा, आमचो संबंद जेजूशी घट आसा. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान एक सासणीक जिवीत जिवंक जाता. भाव भयणीनो, 55 वडीन जेजू आमकां सांगता, कित्याक म्हणटा, म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. तेजे फुडें 5 आनी 6 वडीन तो म्हणटा, म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजें सवें जियेतात आनी हांव तांचें सवें जियेता. तर भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचें उतर आमच्या काळजान आमी रिगून दवरता, त्या उतरार आमी ताजेर नियाळ करता. तें उतर घेवन आमी आमच्या मनाची नोडसणणी करता. तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा. आतां कितें जाता भाव भयणीनो, जेजू आमच्या सवें जियेता आनी आमी ताच्या सवें जियेतात. जेन्ना आमी जेजू सवें जियेतात, आमी आनी आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो जो एक जाला, आतां आमचें मन पासून एक जाता. आनी आतां हें उतर आमच्या काळजान जें मांस जालां तें जावन आसा जेजूचें रगत, जेजूची कूड, आनी तें आमच्या बरोबर एक जावन आतां आमी एक जेजूचें जिवीत, एक देवाचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाच्या उतर आमच्या काळजान सजमणी घेवन आमी दवरया. तें आमी आमच्या काळजान धरून आमच्या मनाची नुडसणी करून जेन्ना आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, आतां आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतल्या. आनी हें जिवीत जाय देवाक एक एकल्यांनी, जो कोण ताचेर भावार्थ धरता आपल्या पुताचेर, तें जिवोंक आयज तांणी जिवीत जिवपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी पोत्तोन तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.